युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 सागाचेर तुम्ही पळयला गोयचे आणि भारताचे विकास जाल्ले। माननीय मोदीजीन अनंत परिश्रम करून बीजेपीन तन मन आणि धन घालून गरीब लोकांचे जीवन सुखमय केला। आपले गोड उलोवपान तशेंच जायत्यो योजना तांणी आमचे वटेन हाडल्या। म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुम्ही सगळी भाजपाकच मत दितली म्हणून हे म्हाका पूर्ण खात्री आसा आणि हांव मना काळजान तुमकां मागणे करता। तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं आणि हांव तेय म्हणपाक सोदता की म्हाका तुम्ही निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ओपन करपाक सोदता आनी जितले खंयचे तुमचे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तेय हांव इम्प्लिमेंट करपाक शकता MPLAD स्किमांतल्यान। काँग्रेसीन ना खंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करूं, ना खंयसर ह्युमन डेव्हलपमेंट करूं, ना कसलो विकासाचो प्रकल्प हाडपाक किंवा ना केन्ना कोणाक तुमकां विचारूंक येवंक ना, कोणूच येवंक ना। बाय चुकून फक्त हे फावटी ते फुलूक लागला म्हणून हांगासर काँग्रेस निवडून येयल्या। हांवूय ते सांगता की चुकून हांगासर काँग्रेस निवडून येयल्या, परत एकदा हांगासर भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली हे ठामपणे सांगता। पण कदाचित म्हणजे बाबूचे मातशे नशीब मातशे पाड आशिल्ले म्हणून हे फावटी चुकले, नाजाल्यार हे फावटी हांगासर खरें म्हणजे येवपाचीच न्ही। इतक्या बऱ्या मताने हांगासर आमी निवडून येवपाक जाय। परत एकदा दाखोवन दिवया की केपें मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ आसा। नेटान काम करपा जाय, जशें आमी ठरावीक प्रमुख कार्यकर्त्यांक घराडे वचून सांगता आसतना हे केल्लें संबोधीत केल्लें की काम करता आसतना अशें करचें पडटलें, कांयच कसलेंच हें धरनासतना काम नेटान करचें पडटलें बाबा। हांव कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक मनात दवरनासतना कित्याक ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका खुबशे आमच्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तांकां कन्विन्स करचें पडलें। काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे हें आसता ना अशें न्ही, पूण तातूंत भितर हे जे कितें आसता जे आमी सगळे जर आमी इच्छूक उमेदवार असले खरें, पूण जेन्ना पक्षांनी जे कितें ठरयता आणि जेन्ना पक्षांनी उमेदवार म्हणून घोशीत केले उपरांत आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन म्हणटा अशें आमी एक मताने काम करपाचें। जे आतां जे तुमकां दिसता की अशें जावपाचें तशें जावपाचें म्हणून काही मनात दिसता खरें, तें तुमी उलोवन दाखयलें आनी उलोवन दाखयलें बरें जालें, पूण तुमी तें मनात न धरता आतां अशे पद्दतीन नेटान कामाक लागचें पडटलें की आमी प्रत्येक आपलेंच इलेक्शन अशें म्हणून समजून प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काम करचें पडटलें।